श्लोक सांगेल असं श्रीला प्रभुपादांनी. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोस्त्रास्म कांचन. कसं सांगतास म्हणल्यारी योगी म्हणल्यार कोण म्हण सांगतास. ज्ञान विज्ञात ज्ञानांतो तृप्ती जावन आशिल्ली आत्मा, तृप्ती जावन आशिल्ली व्यक्ती ताका योगी म्हणटाची म्हणून श्रीला प्रभुपादांनी तर्जीम केलेलो आसा इंग्लिशांत. तसल मनीसू सेल्फ कंट्रोल असताच काय आणि दैविक जावन असताची. ते योगीक हत तोरणी भांगर एकलाक दिसता म्हणून कृष्ण सांगतास. ताजे विशय आमकां आता हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी नेक्स्ट 45 to 50 minutes अंतु संश्लेष जाम सांगू वरता सच्ची. माताजी आणि प्रभुजी हिज होलीनेस परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य. प्रभुजीना MBA केला आणि फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनींतू मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसाची. आणि हंगेला आनु श्री हनुमंत भटमामातांनी मॅनेजिंग कमिटी मेंबर काशीमठ संस्थानाच्या मस्त मठाच्या मॅनेजिंग कमिटी मेंबर जावन आसाची. आणि हंगेला अम्मा श्रीमती गौरी भट माहितांनी ऑर्गनायझर अँड पार्टिसिपेंट ऑफ व्यास उपासना भजन आणि सत्संग सेवा निरंतर जावन करता आसाची. आणि अन्नी फुल फॅमिली जनरेशन्स दकुन शिरालीच्या महागणपत देवस्थानाच्या वेंकटरमण देवस्थानाच्या कारकाळच्या सेव सल्लिस्ता आयलांची. अंका 2 चेडू आसाची गोपीनाथ आणि देवामृत म्हणून. आणि माताजी राधिका भाव माताजी आणि ज्वेलरी डिझायनर डायमंड ज्वेलरी डिझायनरांनी बाय प्रोफेशन. आणि हंगेल इंट्रेस्ट म्युझिक आणि वाजूचे लर्निंग रीडिंग अंतू. आणि आनी मस्त कृष्ण भावनामृतांतू सेव करता आसाची. फुल फॅमिली निरंतर जावन कृष्ण भावनामृताक सेवा सल्लिस्ता आसताची. अंक आमी आता हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी आणि माताजी. ओव्हर टू यू प्लीज. हरे कृष्णा. धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभु, सखी चरण माताजी. एज यूजुअल तुमको पूरा जना यहाँ फॉरम और मिलचे भारी खुशी जाता. भागवत पुराण कोंकणी टीम कृतज्ञ सती की तनी हे निरंतर जाऊन कसन्नाचे कसने सेवा रूपी जाऊन हे कार्यक्रम ऑर्गनाइज करता सती की आम्ही पुरा जनान भक्तीन भाग घेवेत आणि आमकां आपास अवकाश मेळटा की देवा नामस्मरण देवा लीला ऐकूच्याक भाग्य मेळटा. सो आम्ही सगळे भागवत पुराण कोंकणी टीमा कृतज्ञ जावन आसती हे अवसर क्रिएट करता आसती. सो आता मी देवाल्या स्वामीला गुरुला प्रार्थना करून आयची सेशन सुरू करूया. आम्ही तांगेले प्रार्थना करूया की प्रभुपाद स्वामीन बरलेले बुक्स ताजे स्टडी करचे एक किंचित रूपार आम्ही प्रयास करता आसती. तांगेल्या आशीर्वादान आमच्या मना वचून आनीकय आध्यात्मिक जीवनात मुखासून वचतसर प्रेरणा मेळ्ळो म्हणून आम्ही देवाल्या प्रार्थना करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पुन्हा पुराजनाक स्वागत असं आयची सेशन अंतू. सो आम्ही करंटली द बुक करता असती परफेक्शन ऑफ योगा मग हे प्रभुपाद स्वामीले वन ऑफ द अर्ली बुक्स आशिल्ले. तांणी स्मॉल बुक्स बरयताना आणि हे गीताचे भगवद्गीता वैरी बेस्ड हे बुक आसा. आणि तो मेनली तांणी 6th चॅप्टर संचे अध्याया वैरी हे बुक केलेलं आसा. सो आम्ही आता ब्रीफली फर्स्ट सेशन आम्ही कसं केलेलं तर रिकॅप करूया आणि रिकॅप करून आयची सेकंड सेशन आवचे. सो द करंटली हे बुक्स आर द बेसिस सिरीजाचे फर्स्ट बुक परफेक्शन ऑफ योगा आणि ताजे सेशन 1 रिकॅप करू. सो आम्ही लास्ट टाइम सेशन अंतू आम्ही 5 टॉपिक्स हांवें डिस्कस केलेले. फर्स्ट आम्ही थोडे शास्त्र वाजूचे ताचे महत्व कसं नाही म्हणून एक सेल्फ पॉइंट्स डिस्कस केलेले. मागीर 4 चॅप्टर्स ताचे टू 8 चॅप्टर असे बुकांतू तातूंतले सुरे 4 चॅप्टर डिस्कस केले. शास्त्राचे सिग्निफिकन्स आम्ही पळयलें की प्रभुपाद स्वामीन सांगले म्हणजे आमकां साऊंड फुटींग म्हळ्यार धैर्यारी मुखारसून वच्चे एक कॉन्फिडन्स मेळटा आध्यात्मिक जिवनांतू. आमगेले बुद्धीक विश्वास मेळटा, आमगेल मनाक एब्झॉर्प्शन म्हळ्यार आमी स्मरण करचे आमकां मनाक एक अवकाश मेळटा. आणि तशी जावन हाची कसन जाता हाजे एंड रिजल्ट अशी जाता की आमगेले मनाचे हृदया शुद्धीकरण जाता आणि आमकां आध्यात्मिक जिवनांतू एक रुची उत्पन्न जाता. सूर्य अध्यायांत आमी पळयलें की अर्जुन सांगता की भारी कष्ट अशी अष्टांग योगा सिस्टम म्हळ्यार मन एकदम चंचल असणं मेकेल तसल योद्धाक कशी जायना म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगतात की 5000 वर्ष फुडें अर्जुन आल तसले महायोद्धाक ते करू जायना जाल्यार आमकां कितले कष्ट जातले आयची समयार अष्टांग योगा करच्याक म्हणून. तशी मुखारसून आमी पळयलें की योगा आनी संन्यास म्हळ्यार एकची हाजी कसन अर्थ कोण घेवेत म्हळ्यार कोण निरंतर जावन देवाले उडगास करता त्यांची योगा त्यांची संन्यास एक लेखार पळयल्यार. आणि योगा लॅडर आज पळयलें म्हळ्यार आमी कशी कर्मयोग, निष्काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आणि भक्ती योग पुरा कनेक्टेड अल्टिमेटली एंडार जावचे भक्तींतूची म्हणून आमी ते पळयलें. आणि अर्जुन इतलो व्हड महायोद्धा जावन ते कुरुक्षेत्राचे इतलो व्हड युद्धांत भाग घेता आसत जाल्यार कृष्णान सांगचे आसा की तो ग्रेटेस्ट योगी प्रभुपाद स्वामी सांगतात कसले की तो कसं करता आसा ते देवाल स्मरण करून देवाल खातीर करता आसा. सो प्रभुपाद स्वामी सांगतात की ग्रेटेस्ट योगिक ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार योगा ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार देवाल केन्नाय उडगास करचे. मागीर आमी पळयलें की प्रभुपाद स्वामीन सांगचे योगा इज मेडिटेशन ऑन कृष्णा म्हणून म्हळ्यार आयची कारणांतू प्रभुपाद स्वामी सांगतात की पुरापशी व्हड विषय योगा कनेक्ट जावचे म्हळ्यार मंत्र योग म्हळ्यार हरे कृष्णाचे महामंत्र म्हणून देवाल उठते कनेक्शन जावचे त्यांची आयची काला व्हड योग म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामी सुरी 3 अध्यायांतू सांगतात म्हळ्यार केन्नाय खंयचे पక్కన एक आवसून खंयचे एक लायक स्वीट जावं आयटम केले म्हणून लेख्यात विंगड मस्त सकट आयटम आसा जाल्यार सुरेखा ते एक आयटम हाण चेडूवाक टेस्ट करयतली की हे एंडांत ह्या मेळटलें तुमकां म्हणून जाल्यार कसं लायक की तांकां आवसूक गोत आसता की हा चेडू हे भारी खुशी जावचे पुरो म्हणून. तशी प्रभुपाद स्वामी कसं ते स्वीटेस्ट पार्ट आसा की मंत्र योग केल्यार हरे कृष्णा चांट केल्यार सुरेखा 3 अध्यायान थोडे आमकां टेस्ट करयतात की हे केल्यार व्हड सोल्युशन म्हणून. मागीर 4 अध्यायांत आमी पळयलें की ध्यान योगा हे काळा खातीर भारी डिफिकल्ट एकल्यान रावचे पर्वतार वचून त्या फुडें काळांत पण ते कशी योगी करता आशिल्ली ती हिमालया वचून आनी आता करचे भारी कष्ट की मनाक एक प्रकार स्थिर करता जाल्यार युक्त वैराग्य म्हणून सांगतात म्हळ्यार कसं आमकां करचें आसा तें करका मात इन मॉडरेट कंट्रोल्ड मॅनर त्या प्रकारार मुखारसून वचचें येता म्हणून. आनी योगा इज मायंड ऑफ बॉडी कंट्रोल म्हळ्यार आमी पळयलेलें की योगी म्हळ्यार ताका कसं देवालें
देवाल सेव करचे आनी प्रिती पावचे सोडून ताका विंगड कसं तागेलें मन आणत आसतना रामकृष्ण ताची मिनींग पडलें आनी तशींच आमी पळयलें की कसं आमगेली इच्छा आसता त्या प्रकार आमगेली प्रायोरिटीज जाता ती चॉयस जाता आनी एक्शन येता त्या प्रकारान मागीर आमगेलें एक्शनय जाता सो आजच्या हेची आमी दोनूच सेशना वयच्यान नेक्स्ट 4 चॅप्टर्स सो आमी हे नेक्स्ट 4 चॅप्टर्स करूया आनी लास्ट तारीख अपास एक पंत शास्त्राचे वाजूचे ताचे महत्व एक 2-3 पॉइंट डिस्कस करूया आनी कंक्लुडिंग थॉट्सान आमी हे सेशन एंड करूया सो हे नेक्स्ट 45 मिनिट्सा खातीर आमी हे 5 टॉपिकारी डिस्कस करूया सो फर्स्ट आयचे टॉपिक आसा की योगा एज फ्रीडम फ्रॉम ड्युएलिटी हे चॅप्टरा नाव एंड डेजिग्नेशन ड्युएलिटी म्हळ्यार द्वंद्व आनी डेजिग्नेशन म्हळ्यार आमकां कशें कितें आसता पळय पोस्ट मॅनेजर हांव घराची यजमानू हे पुरा डेजिग्नेशन्स आमगेले वयर आसत सो प्रभुपाद स्वामीन हे चॅप्टरा नांव दवरलें अध्याय नाम की हांत दोकून आमी भायर पडचे म्हणून द्वंद्वा दोकून आनी डेजिग्नेशन्स दोकून इंट्रोडक्शनान सांगल्या म्हणके मुरलीधर प्रभून प्रभुपाद स्वामी ह्या श्लोक सांगतात ती संची अध्यायाचे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचित्रेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कंचनः म्हणून म्हळ्यार प्रभू सांगता ती की सुरेश म्हळ्यार की कोण योगी असता कोणाक आत्मसाक्षात्कार जाता तो ताजेंतू ताका एक प्रकार आनंद असता म्हणून आनी तो कोण आत्मसाक्षात्कार जावन तागेलें जीवन नियंत्रित करता ताका फात्तर असो भांगर असो समलोष्ट्राश्म कांचन म्हळ्यार ता पुरा देवाल्यांची म्हूण तागेलें मन आवरता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या प्रकारान ते द्वंद्व ते तागेलें जिवना दुखून वता कसले तो पळयता पळय ताका कळटा की पुरा विशय खंयचेय जिवनांत आसा ते देवाल ओटू कनेक्टेड आसा म्हूण तशींची ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा म्हळ्यार खाली बुकीश नॉलेज मात न्हय प्रॅक्टिकली ते आमी लायफांतूय इम्प्लिमेंट केल्यार मात आमकां तें कळटा म्हणून प्रभुपाद स्वामी हांतू सांगचें आसा की बुकीश नॉलेज मात न्हय आमी बरयलें तें प्रॅक्टीसय करका म्हणून आनी हांतू योगाचे एक विशय उलयतना आमी योगा म्हळ्यार जनरली लास्ट टायम डिस्कस केल्या म्हणके पॉप्युलरली वर्ल्ड ओवर खंयच्या देशांत योगा म्हळ्यार योगा आसना म्हणून लेखतात जन जाल्यार योगा आसना म्हळ्यार बसचें मात ते बसची कसं लाका त्या फर्स्ट स्टेप मात ते बसची कसं लाय म्हणून त्या मुखार वयर त्या योगा सुत्रांत पतंजलीन बरयलेलें आसा लास्ट पतंजलीन तांतू 4-5 पंत सांगचे आसा की ईश्वर प्रणिधान म्हणून म्हळ्यार अल्टिमेटली योगा कसं लाय करचें देवाक देवाल शरण येवचे खातीर म्हणून आतां पक्कने ते एक्सरसाइज बाईक आसता पळय जिमांतांनी ते सायकलिंग केल्या म्हणके जाता जाल्यार तांतू मुखारसून वचचें ना ती डिझी जाता ती चिके एक्सरसाइज वय जावचें पुरो जाल्यार ते रबील कडेन आसता ते जिमांत एक्सरसाइज करची बाईक तशींची योगासन मात केल्यार आमगेले शरिराचें अंग जावचें पुरो जाल्यार तांतू आध्यात्मीक उन्नती जायना आत्मोद्धार जायना एक फिजिकल लेवलार एक्सरसाइज केल्या म्हणके जाता बट दॅट इज द फर्स्ट स्टेप पतंजली योग सूत्रांतू खंयच्यान आमकां आमी मुखारसून हाची नेक्स्ट स्टेप्स आसा म्हणून BKS अय्यंगार म्हणून तुमकां पुरा जाणां गोत आसतलें तांणी प्रख्यात आशिल्लें सगळ्या वर्ल्डांतू सगळ्या विश्वांतू योगा खातीर तांणी आनी राधानाथ स्वामी महाराजांना मेळिल्ले तेन्ना महाराजांना तांणी शेअर केलेलें आसा की ते BKS अय्यंगार आशिल्लो कोण तो योगा गुरू तांणी सांगिल्लें की आमी पुणी आसन शिकयता आसा ती मात तुमी खंयची रुपार आध्यात्मीक विशयाचे प्रचार करतात पळय ते योगा कोण ते अल्टिमेटली कसं करता पळय तें तुमी सांगता ती म्हणून आनी मुखारसून तांणी तांगे लास्ट बुक BKS अय्यंगार कोर ऑफ योगा सूत्रास म्हणून आसा तांणी तांतू सांगचें आसा योगासन करची मात न्हय मुखारसून विष्णू स्मरण करचें ईश्वर प्रणिधान तें एक व्हड विशय म्हणून तांणी बरयलेलें आसता सो त्या प्रकारार त्या समयार मस्त सकट त्या योगासना टायपाची पुरा चलता आशिल्लें ताका प्रभुपाद स्वामीन बुकार बरयलेलें आसा म्हळ्यार तांणी त्या टायम न्यूयॉर्कांत आशिल्ली न्हू आनी न्यूयॉर्कांत ते मस्त सकट वेदांत सोसायटी म्हणून आशिल्ली सो प्रभुपादान अशी सांगचें आसा की आर्म चेअर फिलॉसॉफर म्हणटात पळय खाली एक बैसून व्हड वेदांताचें उलोवचें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान वचून वाईन पिवचें आनी कसलेपणी नाकनातील करचें ताजेन आध्यात्मीक प्रगती जायना म्हूण प्रभुपाद स्वामीन हांतू सांगिल्लें आसा
आणि द्वंद्व म्हळ्यार कसं न्हय, भगवद्गीतान देवान सांगचें आसा एक श्लोकांतू, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो. म्हळ्यार फिजिकल लेवलार सांगच्या खातीर शीतोष्ण म्हळ्यार हे देहाक केन्ना एक एक सुख असता दुःख असता. मात शीतोष्ण जालें म्हळ्यार हुण जाता थंड जाता. सुख दुःखेषु म्हळ्यार मना लेवलार एक एक पंता कसं की खुशी जाता, एक एक पंता खंयची विशयार दुःख जाता. आणि तथा मान अपमानयो म्हळ्यार आमगेल अहंकाराक एक एक पंता प्रशंसा, कोणी आमगेल प्रशंसा केल्यार आमकां भारी खुशी जाता, मान. आणि एक एक पंता आमकां कोणी क्रिटिसायज करता ती, अपमान करता ती. ताकाची देवान सांगचें आसा की कोणो योगान तूं देवाले सेवेन तूं लीन जाता, ताका हे तिन्ही द्वंद्वा देखून तो भायर येता. म्हळ्यार देवान हें एम्फसायज करचें आसा की टॉलरेट करचें, सहन करचें शिक्का म्हणटा जें एक इम्पॉर्टन्स आसा. आणि हे कुडले जातलें ना, देवान सांगचें आसा शणै शणै म्हूण, म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप जातलें म्हूण. आणि प्रभुपाद स्वामीन हातूंत एक विशय सांगचें आसा की एक प्रकार पळयल्यार हें एकदम एक डीप थॉट म्हणटात पळय प्रभुपाद स्वामी सांगचें. तांणी सांगचें आसा की आमी पुरा कशी एक नाटकांत तूं पुरा जन विंगड विंगड पात्र करचें पुरो ती. कोणी एक विलन, कोणी एक हिरो, कोणी एक हिरोईन, कोणी एक कॉमेडियन, तशी विंगड विंगड पात्र आसचें पुरो खंयच्या एक नाटकांत. तशींची मात ओरिजिनली तो पर्सन विंगड, त्या नाटका समयार मात्र तो एक पात्रता घेवन ते कसं कॅरेक्टर असतं पळय तागेले ड्रामान तूं त्या लेखार तो तागेले व्यवहार करता की तो हिरो की हिरोईन की जाल्यार तो तागेले बद म्हळ्यार व्यक्तित्व विंगड आसा. तशींची प्रभुपाद स्वामीन ह्या एग्जाम्पलान आमी सांगचें आसा आमगेलें निज स्वरूप म्हळ्यार आमी देवालें नित्य जावन आशिल्ले सेवक. जाल्यार हे भौतीक जगतांत आमी जन्म घेतना आमकां विंगड कशी ड्रामान विंगड विंगड रोल मेळटा पळय, तशी आमकां विंगड विंगड रोल मेळटा. आमी कोणी खंयचे कंपनी काम करचें पुरो, और गृहिणी जावन आसचें पुरो, और खंयचे पुणी आमगेले विंगड विंगड डेजिग्नेशन्स आसचें पुरो भायल रुपार. जाल्यार रियल व्यक्तित्व म्हळ्यार निज स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्माचे लेवलार आमी देवाले सेवक म्हूण. आणि ते डेजिग्नेशन पोजिशनाचे कसन म्हळ्यार नारद मुनीन ते भक्तीची डेफिनेशन दिताना एक श्लोक सांगिल्लो आसा, सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्वलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. म्हळ्यार केन्ना आमी आमगेले कसने आशिल्ली पुरा उपाधी, हांव मॅनेजर, हांव स्त्री, हांव पुरुष, हांव स्टुडंट, हांव डॉक्टर, हांव इंजिनियर, हें पुरा एक देहा लेवलार और मना लेवलार और अहंकारा लेवलार कसने पुणी उपाधी आसचें पुरो. ते पुरा उपाधी सोडून सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्वलम म्हळ्यार हाची कसने उपाधीचे दुःख येना आमकां, आनी आमकां कसने ताका ताचे गर्व येना. हे खंयची उपाधी आसत त्या पुरा सोडून तत्परत्वेन निर्वलम कसने ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम म्हळ्यार आमगेले इंद्रियान आमी केन्ना देवाले ऋषिकेश सेवनम ताका भक्ती म्हणचें म्हणून. सो आमी हे द्वंद्व योगाची प्रॅक्टीस करताना, भक्ती योगाची प्रॅक्टीस करताना आमी हे द्वंद्वा दोकूनय भायर येता, आनी हे आमगेले कसन कसन उपाधी आसा म्हणून आमी लेखतात पळय तांतू शिरकून पडटा ती, तांतू दोकूनय भायर येता म्हणून. सो योगा इज फ्रीडम फ्रॉम ड्युअलिटी अँड डेजिग्नेशन. आता मी नेक्स्ट चॅप्टर वचा. योगा हॅज रिएस्टॅब्लिशिंग रिलेशनशिप विथ कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं. हरी बोल. सगळ्यांक नवरात्रीचे दोन्ही दिवसाक परवाक सगळ्यांक शुभेच्छा. देवीक आमी मागून घेवया की आमगेलो आत्मोद्धार जावो आनी भक्तीन देवचे कसले विघ्न आसले ते नाश करून देवा प्रिती पात्र जावचे तशें आमकां हे करी म्हणून आमी प्रार्थना करूया. हरे कृष्ण. आता संच चॅप्टरा नाव अशें आसा द फेट ऑफ द अनसक्सेसफुल योगी म्हणून. म्हळ्यार भाग्य कसन ठरतले कोण योगी असफल ठरता म्हणून. म्हळ्यार योगीक प्रॅक्टीस करताना पक्ने तो सिरकून पडलो पतन जाल्यार तागेलें कसन भाग्य जातलें म्हणून. अर्जुन संच अध्यायाच्या 37 श्लोकान गीता की देवा पक्ने एक योगीक मॅन म्हळ्यार हांतू योगी प्रॅक्टिशनर म्हळ्यार कोण, कर्मयोगी आसच्या पुरो, ध्यान योगी आसच्या पुरो, अष्टांग योगी आसच्या पुरो किंवा भक्ती योगी आसच्या पुरो. पक्ने ताणें हे योगीक प्रोसेस सुरू केले. आत्मसाक्षात्कार खातीर ताणें भायर सरलो तो आध्यात्मीक मार्गार.
जाल्यार मध्येची तो हे संवसारांत तूं सिरकून पोवणू हे करचें बंद केलें ताणें. तागेल कसन जातालें, तागेल भाग्य कसन जातालें म्हणून अर्जुन कृष्ण परमात्मा निमगीता. म्हळ्यार एग्जाम्पल दिवच्या प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा, पकणे एकलो स्टुडंट कॉलेजात डिग्री घेवच्या वत खंय आनी डिग्री घेवचे बेशी फुडेंची पकणे तो ड्रॉप आउट जाल्यार स्कुला दुखून ताका डिग्री मेळटले ना नवें तागेल तसर परिस्थितींत कसन जातालें म्हूण ताका देवान हांतू एक एनकरेजींग म्हणटा पळय, एक धैर्याचें एक उत्तर दिलेलें आसा कृष्ण परमात्मान. प्रभुपाद स्वाम्यान कृष्णाक भगवान कितें म्हणलेलें आसा म्हणून मस्त बरयलेलें आसा. तुम्ही खंडीत पळयाची हे चॅप्टर ओपन करून की देवाक भगवान उवाचे म्हणून कितें म्हणलेलें आसा म्हणून. तेन्ना कृष्ण परमात्मा एक धैर्यार एक हें दिता, उत्तर दिता की कोण आध्यात्मिक मार्गारी प्रयास करत की करच्याक हे शुभ कार्य गौरवा विषय करचे सूर करत की तो तागेल केन्नाय पतन जायना म्हणून. तो सिन्सियरली 1% वे कल्टिवेशन करता पळय स्पिरिच्युअल नॉलेज गेन करच्याक तागेल पतन जायना. तो हे भवसागरान तूं सिरकून पडटा तशें हांव पळनाशी हांव पळयता म्हणून देव ताका आश्वासन दिता. देव मुखार सांगताची हांतू की माया शक्ती एकदम प्रबळ आसा, ती सिरकेता आसता आनी केन्ना कोण आध्यात्मिक मार्गार मुखार वच प्रयत्न करता की तेन्ना ती आनिकेच तिगे लॉस ट्रेंडीन जावन ती आनिकेच कशी झपटेंत येवच तशी पळयता मनशांक. हे सांगचे खातीर प्रभुपाद स्वाम्यान विश्वामित्र मुनीले उदाहरण दिलेलें आसा. विश्वामित्र मुनी हांणी एक व्हड क्षत्रिय जाल्यार एक स्पिरिच्युअल हांतू एडवान्स जावन तांणी ध्यान करून देवालय चरणकमालार ध्यान करच्या बेस्ताची. तेन्ना इंद्रदेवाक भंय करता की अरे हांवें मुखार अशें केल्यार रे आमगेल कसन गत येबा म्हूण लेखून तो मेनका पेटयता सकाळांक वता सर. आनी तो ते मोहे पळोवन विश्वामित्र मुनी तांकां एक चड जाता शकुंतला म्हणून. जाल्यार अशें जावन जाता तो हताश जाता. तर थंय सोणा तो आपास एक संकल्प घेतला ना हांव अशें जाल्लेलें आसा वय जाल्यार आपास संकल्प घेवन देवालयार ध्यान करच्या बेसता. प्रभुपाद स्वाम सांगताची भय जाल्लेलें आसलें जाल्यार आमी आपास संकल्प घेवका. संकल्प घेतले निमित्त पळय देव हात सोडना. आपास आमकां देव ताचे खातीर आमकां एक प्रेरण दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. इंग्लिशांत एक प्रोवर्ब आसा, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस म्हणून. असफलता जाल्या म्हणून आमी हताश जावका म्हूण ना, ते सफल जावच्याक एक स्टेप म्हणून. आनी आध्यात्मीक जिवनांत हे जे असफल जावचे हाका आमी हताश जावका म्हूण ना म्हणून. कृष्ण सांगा की असफल जल्मारी तांत कसले लॉस ना, ताचे कसले आमी वायट जायना म्हणून. संच अध्यायाचे 41 आनी 42 श्लोकान देवान हेच सांगिल्लें आसा. कोण आध्यात्मिक मार्गार करता की योगीक प्रोसेसान मस्त एडवान्स जाता की ताका उच्च ग्रहेर हे ब्रह्मांडाचे उच्च ग्रहेर ताका एक निवास मेळटा, तो थंय एन्जॉय करता म्हणून. पुरो सुख सुविधा एन्जॉय करून देवार करता आनी केदारनाथ तागेले ते थंय चिटेनीवर खतम जाता पळय समाप्त जाता तो अपास हे भुंचेर येवन पडता म्हणून. बट कशें की फॉर्च्युनेट सर्कमस्टन्सीसा निमित्त तो 3 कुटुंबांत 3 असेल कुटुंब सांगिल्लें आसता थंय तागेले जन्म जाता म्हणून. खंयचे एक ऐश्वर्य समृद्ध जालेले असेल कुटुंबात तागेले जन्म जाता, किंवा तागेले एक ब्राह्मणाल कुटुंबात जन्म जाता, किंवा एक भक्ताल कुटुंबात जन्म जाता म्हणून. आमकां गोत का प्रभुपाद स्वामी सांगताची फकरी कोण असेल कुटुंबात जन्मा येता पळय तांणी एकदम भाग्यशाली आसा म्हणून. आनी देवान हे एक तांगेर अनुग्रह करचे आसा म्हणून. एक देवाल अनुग्रह आसता मनशावेरी कोण असेल हांत जन्मा येता म्हणून. त्यामुळे देवाक एक प्रीत आसता त्या मनशारी की त्या मनशान म्हागेले येवका कशी पुणी ताण तागेले एक हे जे आसा देवाल म्हागेले वयर करचे एक विश्वास आसा, म्हागेले एक ताण आराधन करचे ते परिपूर्ण जावका म्हणून देवाल अनुग्रह आसा म्हणून. ताका प्रभुपाद स्वामी सांगता ते एक वरदान के त्या मनशावेरी कोण अशी जन्मा येता असेल पुरा हांतू म्हणून. आनी कोण तागेले आयुष्य भैरी तागेले कर्तव्य करता आसा समर्की परफेक्टली करता आसा तर देवाल विषय ताण तागेले आयुष्यांत कसनय करनातल्यार प्रभुपाद स्वामी सांगताची कसन लाभ असेल जीवनाचे म्हणून. ताकाची देवाले करू का म्हणून तांणी स्ट्रेस घालता आसाची. जेव्हा पकने एक मनुष्य एक योगी पकने एक खंयचे एक ऐश्वर्य धनसंपदा असेल तसेल कुटुंबात जन्म आयले तागेले प्रगती जातले वय प्रभुपाद स्वामी सांगतात जातले. बट ऐश्वर्याचे चकाचूंद पळोवन तागेले मार्ग विंगड जावचे पुरो मुखारी तो खंयचे विंगड जावन मार्ग पतन जावचे पुरो. और तो ब्राह्मणाले एक जन्मांत कुटुंबात जन्म आयले तागेले कसन जातले म्हणून ते भारी चांग. जाल्यार ब्राह्मणांत जन्मांत येवन वरी ताका एक पटी अहंकार दंभ जाता तो
तांतू तो सिरकून पडच्या पुरो म्हणून जाल्यार पक्कनेची खंयचे एक वैष्णव भक्ताल घरा तागेलो जन्म जाल्यार तागेलो आध्यात्मिक मार्ग देवाल प्रीती पात्र जावच्याक ताका सुलभ आनी भारी श्रेष्ठ मार्ग आनी श्रेष्ठ हे कुटुंब म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगताची ताकाची प्रभुपाद स्वामी हांगा सांगतासाची की मनशाल बँक अकाउंटांतू 1000 लक्ष करोड कटल्यांतू दुड्ड आसल्यारीची मरण समयारी ते घेवन तो वचना ते तशी असता जाल्यार आमी स्पिरिच्युअल अकाउंट असता देवाल हंतू तांतू आमी हे जन्मांतू पकने कसने कोर 1% असो या 40% आमी प्रोग्रेस केलेलो आसा आनी ते करताना आमगेले मरणा पावली गत पावली आमी अनेक जन्म आमी 41% देखून सुरू करताचे अशें न्ही की आमी आपास 1% आसा ताजे हाजे गौरव आसा म्हूण प्रभुपाद स्वामी सांगताची ताकाची आमकां केदन दुसरी जन्म बरी मनशाचे मेळत पळय तदन सोडच्या ना तदन मात्र प्रभुपाद स्वामी सांगताची धैर्यारी निष्ठेरी कर्तव्यारी आमगेले गंभीरपूर्वक सदैव अनुदिनम देवाल नामस्मरण कोरनु आमी पळोवका की देवाल भक्तींत आमी प्रोग्रेस कोरनु देवाल धामा वच तशी आमगेले प्रयत्न आसता म्हणून स्वामी हांगा सांगता आसाची आनी गीतेंत कृष्णान सांगिल्लें आसा की कोणाक म्हागेलो उडगास कोरता म्हणून निरंतर आश आसता पळय ताका हांव ते बल दितलोची परमात्मा जावन ताका डायरेक्शन हांव सदैव दितलो जाल्यार कोणाक म्हागेलो उडगास करचे म्हणून आश ना पळय तांकां हांव दिना म्हणून ताका आमगेले हात्यार आसता आमी आमगेले आयुश्य भैरी आमी देवाल स्मरण करता की ना म्हणून ताका हांगा प्रभुपाद स्वाम्यान हे फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगींतू कृष्णाने कशें आमकां धैर्य प्रोत्साहन दिलेलें आसा की पतन जाल्यारीची फेलियर जाल्यारीची सक्सेस मेळना म्हूण लेखच्याना अपास आमी ते संकल्प घेवन सुरू करेत म्हणून एक आमकां धैर्य दिलेलें आसा हरे कृष्ण मुखावेले अध्यायांतू देवान प्रभुपाद स्वामीन ताचे चॅप्टरान नांव दवरलेलें आसा योगा एज रिइस्टॅब्लिशिंग रिलेशनशीप विथ कृष्णा आनी तांतू प्रभुपाद स्वामीन सांगता ती की हे एक 3 स्टेज आसता म्हळ्यार की एक प्रकारारी निराकार ब्रह्म ताजे इम्पर्सनल ब्रह्मण म्हणटा ती मागीर परमात्मू आमगेल्या हृदया भितरी आसा आनी तिनीचे भगवान म्हूण ते साक्षात्कार जावचे हे 3 स्टेप आसा म्हळ्यार एक्सप्लेन करचे खातीर अशें पळयल्यार की आतां निराकार म्हळ्यार आतां पक्कने एक चांग एक गुलाब जामून जाल्ले म्हूण लेख्या ती ते विंगडकंचकी रूम आंत आसा जे ते गुलाब जामून जत्तानाची ताजे कोण बोळ येता स्मेल येता आनी आमकां कळटा हा कसंकी आसा म्हूण म्हळ्यार ते एका ब्राह्मण रियलायझेशना म्हणटे आमी ते केन्ना पळयता ती तेन्ना आमकां आनीक ताजे विशय कळटा ते शेप कलर हे परमात्मा रियलायझेशना म्हणटे आनी आमी केन्ना ते एक्चुअली खाता ती तेन्ना आमकां ताजे पुरा मेळटा म्हळ्यार स्मेल टेस्ट आनी ते एक्चुअली खावची सॅटिस्फॅक्शन सो ते अल्टिमेट स्टेज म्हळ्यार भगवान रियलायझेशन म्हणून केन्ना आमकां कळटा की देव सगुण स्वरूप आनी सच्चिदानंद म्हणून आशिल्लो आनी आमगेले तागेले निरंतर जावन तागेलो एक कनेक्शन आसा आनी तो आमगेले केन्नाय स्वामीच जावन आसा म्हूण ते साक्षात्कार जावचे आनी प्रभुपाद स्वामी सांगतात हांतू की वेदिक कल्चरांतू एक 4 स्टेज लायफात 4 स्टेज आसता म्हूण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास म्हूण ते आमगेल्या शास्त्रांत सांगिल्लें आसा जाल्यार खंयचे स्टेजार आसल्यार पुरापशी म्हत्वाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाले आसता एवरी स्टेजांतू ते देवाल खातीर कार्य करचे देवाल भक्ती करचे ते निज जावन ते कर्तव्य पुरा जनाले खंयचे स्टेज ऑफ लायफार आसो ती ब्रह्मचारी असो गृहस्थ असो वानप्रस्थ असो संन्यासी असो म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी आमकां सांगचें आसा की आमगेले कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन म्हळ्यार निज धर्म म्हळ्यार की आमी केन्नाचे आमगेले धर्म म्हळ्यार आमी सेवकाची मध्वाचार्यानी तांचे सांगचें आसा तांणी इस्टॅब्लिश केलें पळय ते द्वैतवाद म्हणून तांणी खंयचे एक फोटो पळयल्यार अशी 2 बोट दाखयतात तांणी द्वैतवाद म्हळ्यार ह्यांची एक देव आनी एक जीवात्मा आनी जीवात्मा सदैव परमात्मा सेवकाची म्हूण आतां आमी पळय येता खंयचे व्हड पोजिशनार वेळशे पुरो आजकाल कोणी प्रायम मिनिस्टर आसचे पुरो प्रेसिडेंट आसचे पुरो जाल्यार ताणें त्या पोजिशनार आसून विंगड जनाल सेवा करता सो आत्माच धर्मूच अशें आसता कशी साखरेच गोडसांनी तशी आत्माच धर्मू अशें आसा की आमी सेवा करता म्हणून मात आमी ते केन्ना देवाल सेवा करतात पळय तेन्ना ते आत्मोद्धार जाता हे अध्यायान सांगिल्लें आसा वासुदेवम सर्वमिती म्हणून म्हळ्यार कोण महात्मा जन आसता ती
तांकां कळटा की देवूची पुरा म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी काय एक प्रकारार विसरून वता ती जाल्यार देव आनी देवाल भक्त केन्ना आमकां उडगास दितात पळय तेन्ना आमकां तो हगूर हगूर उडगास येता. केन्ना एक सांज चडलो खंयचे एक हॉरर पिक्चर पळयता अशें म्हूण लेखयात आनी ते हॉरर पिक्चर पळयतना भारी भंय करतलें. आतां कसं कितें जाता आसा, भूत आसा, प्रेत आसा आनी तो पळोवन पळोवन भिता आसता आनी तो भिवन वता आसा. तागेलो हांव येवन पळयता, अरे कसं की मस्त भंय लागला ते पिक्चर पळोवन तो एकदम शॉकार सी वता आसा म्हूण. तेन्ना आमी कसं करचें पुरो टीव्ही चॅनल चेंज कर न्हू, तांतू अम्मा चेडू फॅमिली ಒಟ್ಟು आसा तसले एक फोटो जावं एक व्हिडिओ घालचे पुरो. तेन्ना ते चेडा पळोवन अरे म्हगेली अम्मा येयली, ताका कुडले कशें की तागेले हॅपी मोमेंट्स उडगास येता ती आनी तो हॉरर पिक्चर ते हगूर विसरून वता. तशींची त्या प्रकारारी देव आमकां स्पेशली ह्या बुक्सा थ्रू तागेले नामस्मरणा थ्रू आमी केन्ना करतात पळय तेन्ना आमी कशें एक कश्टाच्या खंयचे हॉरर सिच्युएशनांत आसत पळय तांतू दोखून भायर येवन आमकां ते देवाल विशयी केन्ना संबंध कळटा तेन्ना ते आमकां निजा आनंदमय ते परिस्थितींतू आमी मुखार सुन वचेत. आमी कशी देवाक मस्त रुपार प्रिती दाखोयता ते आमकां हगूर हगूर उडगास येता. फिजिकल लेवलार आमी पळोवं येता, देहा लेवलार आमी मंदिरा वचेता, भक्तजना ಒಟ್ಟು हें करूं येता. तशी मना लेवलार पळयल्यार आमी नामस्मरण करता ती आनी असलांत बुक्स आर द बेसीस. असलांत बुक्स वाचिल्ल्यारय आमकां एक मनाक एक स्मरण करचें मेळटा देवालें. तशींच आत्मा लेवलार आमकां तशी पुरा हाजेर आमी हगूर हगूर मुखार सुन वतना तेन्ना हगूर आमगेलें तें आत्माशें निजा जावन तें आनंद आसा पळय आमी हगूर हगूर तें ताचे अनुभव करूं येता म्हूण पळयत. देवान बली महाराजाक ते आमी भागवतमा पळयता ताका भारी खुशी जाली बली महाराजाक देवाक की तूं आतां कसन जावका तें निमगी म्हणटा खंय बली महाराजाक देव. तेन्ना बली महाराज देवा सांगता खंय वामन देवाक की हांव तुगेले कसनय अपेक्षा दवरनी आशिल्लें की म्हाका तुगेलें कसनय जावका म्हूण. तूं देव न्हय, म्हगेलें कसन तें कसन थोडें आसा तें तुगेलेंची तें हांव तुका अर्पण केलेलें म्हूण. तेन्ना देव सांगता खंय पळय तुका कांय नाका दिसता जाल्यार म्हाका म्हगेले सायडा दवरून म्हाका तुका कसन कितें दिवचें आसा म्हूण. देव कसन दिता तागेले खातीर तागेले खातीर एक सगळें एक नवेंची प्लॅनेटा करता देव, एक नवेंचे लोक तागेले खातीर करता बली महाराजा खातीर. आनी तो कसो सांगता हांव तुगेलें तें बागला भायर रक्षक जावन राबता म्हूण. सो त्या प्रकारार पळोवं येता की आमी देवा खातीर कसनय थोडे प्रितीन करतात पळय देव ताजें रेसिप्रोकेट करता म्हळ्यार मिलियन्स ऑफ टायम्स मोर आमकां कसं की आपास दिता. आमी एक्सपेक्ट करूनच कसं जाल्यार आमी पळोवं येता की देव आमी केन्ना थोडे वेळ करता ती यथा माम प्रपद्यन्ते. आमी देवाल खातीर कसं थोडे वेळ करता ती देव ते नोट करता आनी आमी कसं तें थोडें केलां पळय ताजी कितलीकी वांट्यान देव आमकां आपास दिता म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी देवाल ओट्टू केन्ना रिलेशनशीप करता ती देवाल सेव करून तांची प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की अशी भावन दवरल्यार तसल व्यक्ती तो परफेक्ट इन नॉलेज आसा आनी मुखार ताका परफेक्शन ऑफ योगा वय मेळटलें म्हूण ह्या अध्याया सांगता. हरी बोल. आता मी हे लास्ट चॅप्टर आसाची द परफेक्शन ऑफ योगा म्हणून. दिस इज द कल्मिनेशन. मन तल्लीन कृष्ण भावनामृतांत असचे हेच परफेक्ट स्टेज म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता आसाचे. हे आमगे चेतना देवाल वयर दवरचे हेची भक्ती योगा म्हणून. आणि हे एक लास्ट लिंक म्हणून हे संपर्क करचे एक लास्ट लिंक म्हणून कर्मयोग दुखून ज्ञान योग दुखून अष्टांग योग दुखून भक्ती योग येवचे. ताका भक्ती योगा येवकाची अदरवायज इट इज युजलेस म्हणटा प्रभुपाद स्वामी. ताकाची भाग्यशाली खंय तो जीव कोणाक कृष्ण भावनामृतांत येता आसा, कोण कृष्णा कॉन्शियस जाता आसा तो भाग्यशाली आसा म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता. आनी ताणें बाकी पुराच हे योगीक प्रोसेस ताणें सरपास केला म्हणून. दोन मुख्य जावन हंतू प्रभुपाद स्वाम्यान श्लोक सांगिल्ले आसा भगवद्गीतेचे. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सहमात्मा सुदुर्लभा म्हणून. म्हळ्यार दोष रहित जावन जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यू जावन कोण नंतर दोष रहित जाता
आणि कोण देवा शरणागत घेतकी आणि देव सर्व कारण म्हणून ताका ज्ञात जातकी तदाना तसल महात्मा दुर्लभ मात्र नाही सुदुर्लभ असं म्हणून इतलं मात्र नाही. प्रभुपाद स्वामीने अनेक एक भगवद्गीतेचे कोट केलेलं सर. संच अध्याय 47 श्लोक. योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम स मे युक्तो तमो मतः. म्हणारी कोण भक्ती श्रद्धेरी देवाला नामस्मरण करत की आणि देवाला प्रीतीर सेवार्पण करत की तो मग प्रीतीच जावन असतं म्हणून भक्तीचे एक पराकाष्ठा सांगितलं म्हणा. कसं नाही भक्ती योग हे भक्तीचे हे पुरा योगिक प्रोसेसाचे एक पराकाष्ठा असं म्हणून एक बेस्ट सुलभ आणि सरळ जावन आशिल्ले एक इझी वे टू प्रीत करचे कृष्णाक हे एक प्रोसेस असं म्हणून सांगितलं. ताका प्रभुपादान हे बुक एंड करताना एक म्हणता पळय एक घोषणा केलेलं असं. कसं नाही दोज हू आर सिरियसली ट्रुली इंटरेस्टेड इन द परफेक्शन ऑफ योगा प्रोसेस कसं कसं करता म्हणून कोणाक गंभीर रुपारी हे कृष्ण कॉन्शियस जाऊ का म्हणून असं हे चेतना आमगेल देवावर घडव का म्हणून असं कसं कसं करेत प्रॅक्टिकली म्हणून प्रभुपाद स्वामीनं सांगितलं. कसं नाही इमिजिएटली टेक टू कृष्णा कॉन्शियस भगी वचाची पुस्तक वाजील ना तुम्ही हगुर हगुरात देवाल विषयी आलोचन करची त्या करच्या सूर कराची चॅन्ट हरे कृष्णा देवाल नामस्मरण हरे कृष्णा महामंत्र जप करच्या तुम्ही सूर करेत भगवद्गीताचे अध्ययन करेत आणि प्रीतीनं भक्तीनं देवाक कृष्णाक सेव करेत तुम्ही भक्तालय आणि भक्ती दाखवत देवाल खातीर आणि कोण हे करता ही सरपासेस ऑल अदर सिस्टम्स अँड अटेन अल्टिमेट गोल ऑफ ऑल योगा. त्यामुळे कसं नाही प्रेमा भक्ती कृष्णाक प्रीती पावताचे आम्ही म्हणून प्रभुपाद स्वामीनं अंतू हे सार दिलेलं. हरे कृष्ण. सो आम्ही हे एक शॉर्ट बुक फर्स्ट बुक्स इन द बेसिस ऑफ सेशनाचे 8 अध्याय पळयलेलं आसा. तांतू हे बुक्स इन द बेसिस हाजी थीम कंटिन्यू जाता वतले आणि विंगड आम्ही असल बुक्स पळयता वतली. सो हाजी खातीर हे बुकाच्या तरी अपास एक शास्त्राचे महत्वा खातीर एक स्वल्प पॉइंट्स आम्ही मना दवरयत की आमकां केन्ना मनांत एक विश्वास येता बुद्धीन बुक्स वाचून आमकां केन्ना कळटा पळय विषय तेन्ना आमकां एक विश्वास येता कन्विक्शन येता आणि आम्ही तांतू मन घालता ती तेन्ना आमकां देवाल स्मरण करचें चिके सुलभ जाता म्हणून पळयता. म्हळ्यार टू द एक्सटेंट आम्ही कन्विन्स जाता ती फिलॉसॉफी विषय सिद्धांता विषय आमकां कळटा हा हे सांगील समची त्या वाजून मात करची न्हू हा आयकता नायत हा हे वाजेल वय तेन्ना ताका सांग की एक मनाक ते अस्थिर जावन आशिल्लें पळय आमकां ते स्थिरता मेळटा म्हणून आमी सांगयता. आणि सुरे वाजितान थोडे कष्ट जावचे पुरो अभ्यास नातल्यार मात हगूर द पॉयझन विल टर्न इन टू नेक्टर म्हणटात पळय सुरे कष्ट जाता जाल्यार वाजिता आमकां तांतू रुची येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि प्रभुपाद स्वामीन ते चैतन्य चरितामृताचे एक सांगचे आसा सिद्धांत बलिय चित्ते न करो आलस यह इथे कृष्ण लागे सुदृढ मानस म्हळ्यार सिद्धांत समजून घेवच्याक बुक्स वाजूच्याक आळस आयकोर नाका ती म्हूण कसले की तुमकां कृष्णाक कसं कृष्ण कोण ताका भक्ती कशी कोरयता म्हूण तुमकां तो विश्वास जावका ते सम मन आवचका जाल्यार पुस्तक वाजिया ती देवान बरयलें प्रभुपाद स्वामीन दिलेलं हांव ताजे खातीर हें पुरा पुस्तक बरयलां आनी वितरण करता आसा हें पुरा समजून घेया ती आळसपण म्हळ्यार आळसी जावं नाका ती वाजूच्या खातीर हें वाजून घेया ती म्हूण टायम काडून मागीर अशी जाल्यार तुमकां कोणी मिसगायड करना ती म्हणून त्या विश्वासान प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा. तशींच मुखार प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आसा की स्टडी आनी स्टडी जावं येता म्हणून स्टडी म्हळ्यार आमी कोणीय कसं एक सांगल्यार पळय मागीर भिना ती कसले की आमकां ते बुक वाचून ते कोल्ड आमी इम्प्लिमेंट करतात पळय तेन्ना आमकां कोणी हालोवचें जायना. आनी देव कसं म्हणटात पळय ते आमी अंडरस्टँड करूं येतात कसं फिलॉसॉफीन आमी कसं रुल्स आसच्या पुरो अशी कोरका तशी कोरका तेन्ना आमकां मना येता हें कसले कोरका बा हें कशी करचें बा. प्रभुपाद स्वामीन कसं एक आध्यात्मिक जिवना मुखारसून वचूका तसं कसं पॉयंटच पळय तांणी तांगेल पुरा बुक्सां बरयलेलें आसा. एक पंत भक्ती रसामृत महाराज आवटू बेलगांवांत आशिल्लो हांव तांगेल फार्म प्रोजेक्टारी पण तांणी खंयची एक विशय कन्स्ट्रक्शना विशयी उलयता आशिल्ली तेन्ना तांणी एक विंगड ब्रह्मचारी सांगता आशिल्ली की हाजी विशय प्रभुपाद स्वामील तांणी भागवतमाचे एक बुक्का देखून कोट केलें की ह्या पॉयंटार आमी अशी मुखारसून वचयता म्हणून. भक्ती रसामृत महाराज सांगता ती की आमकां जिवनांत कसन जावं का पळय चांग जीवन करच्या खातीर त्या
पॉइंट प्रभुपाद स्वामीन तांगेल बुक्सान बरयलांची म्हूण द मोर वी स्टडी प्रभुपाद बुक्स द मोर वी विल नो की आमी लायफांत कशी मुखार सून वचेत म्हूण. आनी आमी बुक्स वाजिता आसत पळय. मुरलीधर चरण प्रभून एक पंदा सांगेल तांगेल सेशना वळारी की इट विल कम अगेन म्हळ्यार ते एक पॉइंट आपास आपास वाजिता ना ते कसन ताजे एक प्रयोजन आसा म्हणून ते कसन म्हूण सांगता म्हूण म्हळ्यार त्या पॉइंट अशी असता की आमी वाजिता आसता ती एक पंदा भगवद्गीता आपास ते सेम आयकूचा पुरो ती और सम आपास ते वाजिता अशें पुरो सम पॉइंट विल स्पीक टू अस अशी दिसता की वाजिताना प्रभुपाद स्वामी ह्या पॉइंट मेगेल कतिरा सांगता ती म्हूण तशी एक तुमकां भावन येवचें पुरो ते वाजिताना त्या पॉइंट तुम्ही फुडें वाजिला अशी नाही की तुम्ही सुरेपंत पळयता ती जाल्यार आतां तुम्ही वाजिताना ते पॉइंट पळयता बुक्का दोकून भायर येवन तुमगेले मुखार येता आसा तशी तुमकां दिसतलें तें कसन म्हळ्यार देवान तें रेसिप्रोकेट करचें हे यथामाम प्रपद्यन्ते केन्ना आमी देवाल विशयांत रुची घेतात पळय देव रेसिप्रोकेट करता आमगेलो ओटू आनी आमकां तें मन आवडची तशी ती भावन दिता ते देवानाची. सो ताका आमी वाजिता आसल्यार भगवद्गीता 100 पंता वाचल्यार पळय तुमकां अशी एक पॉइंट दिसतलें की प्रभुपाद स्वामी देव ते मेगेल खातीर सांगता असं म्हणून कशी कळना बा देवाक हे म्हगे लायफान सिच्युएशन आसा म्हगेलो आन्सर मेळ्ळी मू म्हाका तूं म्हळ्यार ते आमगेलें अंडरस्टँडींग परिस्थिती लेखारी देव दिता आमकां तें. आनी डिस्क्रिप्टीव आनी प्रिस्क्रिप्टीव म्हणून म्हळ्यार देवान ते कसं प्रभुपाद स्वामीन देवाल विशय आसच्या पुरो बरोवन आसच्या पुरो जाल्यार प्रभुपाद स्वामी ताजी सोल्युशन वय दिता ती त्यांचे एक कथा विशय वय सांगता ती आनी ताजी सोल्युशन वय दाखयता ती. आतां मस्त सकड आमी शास्त्रां वाजितात भगवद्गीतेच्या महाभारता विशयान आयकताना ते आमकां अशें दिसच्या पुरो की 5000 वर्ष फुडें वयस तूं म्हूण जाल्यार तांतू कसं ती घटन जालेलें आसा देवाल आनी भक्ता लिहिलां तूं तांतू कसं की आमी शिकयत आनी ते शिकून आमी आमगेल परिस्थितींत आतां काळांत तूं ते कशी एप्लाय करूं येता म्हूण प्रभुपाद स्वामी तांगेल बुक्सां दाखयतात. सो सुरेख प्रभुपाद स्वामी तांगेल बुक्सान दाखयता ती की त्या टायमार कसन जाल्लें आनी ताजें एक वर्णन करता ती मागीर त्या वर्णना देखून आमी कसन शिकयता तें सांगतात आमकां आनी ते शिकून आमगेल लायफान तूं आतां कशी एप्लाय करूं येता तें मागीर सांगता ती. सो हे बुक्सांत वाजिल्यार ह्या पुरो आमकां बेनिफिट्स मेळटा ते खंडिताची म्हूण सांगता. सो एक प्रकारार पळयता आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें कसन की एक बूक वाजिल्यार ताजेन आमकां एब्जॉर्प्शन मेळटलें म्हळ्यार कशें की एक मन कळची तशी जाता आनी ते कळ्ळी दिसता आमकां रियलायजेशन जाता. रियलायजेशन म्हळ्यार कशें न्हय ज्ञान आमकां म्हणटात पळय की प्रत्यक्ष आमी दोळ्यान कशें की पळयता ती आनी आमगेले एक अनुमानाचें एक आसता की हां अशी आसच्या पुरो तशी आसच्या पुरो आनी आमी केन्ना त्या शास्त्रांत वाजिल्लें एप्लाय करतात पळय तेन्ना आमकां कळटा हां शास्त्रांत प्रभुपाद स्वामीन ते बुकान ते पॉइंट बरयलें वय तेन्ना म्हाका कळ्ळी जाल्यार आतां ह्या लायफांत म्हगेलें सिच्युएशन आयलें सुद्दां म्हाका कळ्ळें तें समजची म्हूण म्हळ्यार तुमगेलें कशें की तो अनुमान आशिल्लो तुमी दोळ्यान पळयलेलें आनी प्रभुपाद स्वामीन ते बुकांत बरयलेलें ते तिनी जॉयन जाता आनी तुमकां एक तो साक्षात्काराची भावना तुमगेल्या मनांत येवच्या पुरो म्हूण सांगता आमी. सो त्या प्रकारार आमी पळयता आनी एक साक्षात्कार जालें सुद्दां आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन येता कशें की एक तृप्त जाता तृप्ती मेळटा आमकां मनांत हृदयांत. सो सायन्सांत आमी पळयता की आमी भौतीक विशया विशीं सांगतात इट्स अ स्टडी ऑफ मॅटर मात शास्त्र म्हळ्यार कशें न्हय स्टडी ऑफ वॉट मॅटर्स म्हळ्यार आमकां जिवनांत कशें एक जावका मुखारसून वचचें एक सुखमय आनंदमय जीवन कशी कोरका आनी ताजे खातीर कशें ते इम्पॉर्टंट वस्तू आमी मना व्हरका तें आमकां शास्त्रां देखून कळटा प्रभुपाद स्वाम्याले बुक्सां देखून कळटा. सो एक कंक्लुडिंग पॉइंटा खातीर अशें सांगता गीता शास्त्रांत आसा शक्यो वाप्तुम उपायत म्हूण देवान सांगचें आसता ऑल दीस इज पॉसिबल विथ द रायट प्रोसेस. केन्ना भक्ती योगाच म्हळ्यार एक एक्शनय आसता कर्मयोग इंट्रोस्पेक्शनय करतात आमी बुक्स वाजिताना म्हळ्यार चिंतन करतात हां हें बरयलें बुकांत हें पॉइंट आसा म्हूण आनी ताजे वयर मन दिवन ताजें ध्यान दिता ती. सो एक प्रकार कर्मयोग ज्ञानयोग आनी ध्यानयोग हें पुरा जाता आमी केन्ना प्रभुपाद स्वाम्यालें बूक वाजिता ती आनी ताजे प्रकार तांणी सांगेल पथार चल्ल्यार आमी भक्ती योगांतूय वतात. सो हें पुरा एक बूक वाजीच प्रोसेसा भितरी आसा म्हूण पळयता. इट वील कल्टिवेट कशें जाता आमकां इनर रिमेंबरन्स जाता आनी आमी आउटर सर्विसय करूं येता. सो खंयच्या विशयार आमी एटेन्शन दितात पळय ताजे विशयार आमकां आमगेलें मन वता
आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही खंयचे एक नवे कार घेऊन आयले म्हणले की एक कार ताची आमी 10 पंता पळयतले, सम क्लीन आस की सम पार्ट्स सम आसा की सो त्यांची प्रकार आली केन्ना आमी आमगेल चेतना विशयी आमी अटेन्शन दिवचे सुरू करतात की ना आमगेल चेतना हांव चांग वस्तूर यूज करता, बुक्सार यूज करता, नामस्मरणान करता, तेन्ना आमकां ते चूज करतात पळय तेन्ना आमकां सो वी हॅव टू बी अटेंटिव्ह टू वॉट वी गिव्ह आवर अटेन्शन टू. सो त्या प्रकारार आमी मुखारसून वचयता आनी आमगेल मनान ते कृतज्ञ येतली खंयचेय सिच्युएशन आसा लायफांत की देवान तें निर्माण केलेलें म्हणून. आतां आमकां सांग की एक संघाच भाग्य मेळ्ळेलें आसा ताका सांग की देवाल दयेनाची म्हणून एक पंत कश्ट येवचे पुरो, कश्ट येयले खातीर कसन एक भाव नासचे पुरो जाल्यार आमकां विश्वास आसूं का हे कश्ट आयल्यार देव आमगेल खातीर कसंकी करता म्हणून. मात हांगा एक इम्पॉर्टंट पॉयंट कंक्लूड सांगचे विशय पुरो की आमी कसले पुणी खातात न्हय, आमी कसले ते जेवण कसले करचे, प्रसाद कसले घेतात की आमकां एक पॉयंट तांतू अशें आसता की आमकां देहाक एनर्जी जावका म्हणून ताजे खातीर आमी ते कसले आहार ग्रहण करचे. एक पॉयंट ताणें आसता की आमकां देह चलचे खातीर एनर्जी जावका म्हणून. मात ते आमी कसन खाता ती ते एनर्जीन केन्ना कन्वर्ट जाता केन्ना आमगेल डायजेशन सिस्टम सम आसा. म्हणजे डायजेशन सिस्टम सम नासल्यार इनडायजेशन जातलें न्हय, म्हळ्यार एनर्जी मेळना देहाक, डायजेशन सिस्टम सम नासलें ना ताका आमी हे बुक्स पुरो वाजूचे पुरो ती जाल्यार कसन एक इम्पॉर्टंट कशी डायजेशन सिस्टम आमगेर पोट्टान ते एन्झायम्स आसता ती ते डायजेशन करचे कन्वर्ट करून एनर्जी करता ती ताका बुक्स वाजून आमगेल्यान तूं भक्तीन प्रगती करता जाल्यार आमकां एक सेवा भाव आसूं का आतां नम्रता आसूं का कसं जाल्यार की आमी बुक्स वाजिल्यार आमकां कुडले कसन एक ज्ञान आयल्या म्हणके जावचे पुरो आनी अहंकार वेवचे पुरो जाल्यार केन्ना आमगेल तो एक सेवा भाव आसता आनी आमगेल ते नम्रता आसता त्या डायजेशना म्हणकेची प्रभुपाद स्वामी बुक्स वाजिल्लें सेवा भावा कॉम्बिनेशन जाल्या पळय तेन्ना ती प्रगती जातले. जे खाली बुक्स वाजून ते सेवा भाव नासल्यार इनडायजेशन जावन चिके एक जावचे पुरो म्हळ्यार अहंकार येवन हांव म्हाका हें कसं की वस्तू कडलें हांकां गोतना म्हाका गोत तसं म्हूण तशी एक भावना येवचे पुरो जाल्यार केन्ना एक सेवा भाव जावन आमी नम्र आसतात पळय तेन्ना ते फुल्ल बेनिफीट आमकां ते बुक्स वाजिल्लें मेळटा. त्या दिवस अंबला माताजीन सांगिन की ते एक नेगेटिव्ह थॉट्स येतात ती बट द बिगेस्ट नेगेटिव्ह थॉट इज की आमी भौतिक विशयांतू मटिरियलांतू आमी हॅपीनेस एक्सपेक्ट करतात पळय तें एक्चुअली बिगेस्ट नेगेटिविटी. कसं जाल्यार की मुखार सुनू खंय ना जे खंय डिसअपॉयंटमेंट जाताचीच जाल्यार आमी केन्ना प्रभुपाद स्वामी परफेक्शन ऑफ योगा बुकान सांगिल्लें आसा कशें आमी देवाल वोट कनेक्टेड आसा आमी देवाल विश्वास आसा की देव ऑल लविंग म्हणून आमकां सोण घालना म्हणून तें ग्रेटेस्ट पॉझिटिव्ह थॉट. आता एट दिस मोमेंट ऑल्सो आमगेल बॉडीन 37 ट्रिलियन सेल्स आसात की आनी 1 मिलियन पार्ट्स आसात आमगेल बॉडीन एवरीथिंग इज वर्किंग. आमी बैसून खाली श्वास घेता आसा ती तुमी आयकतास हांव उलयतास तुमकां गोतस हें कशें पुरा चलतास म्हणून खंडित ना जाल्यार एक देवाल वयर विश्वास आसूं न्हू तें कळटा पळय की हें पुरा एक कशें की मॅजिकल आसा म्हणून कशें की देवाल दयेन चलता म्हणून तेन्ना आमी मुखार सून वचचे. सो स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट आमगेल आध्यात्मीक प्रगती करच्याक लास्टार सांगची म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगची केन्ना की आमी खंयची वोट डिस्कनेक्टेड आसा तें इम्पॉर्टंट न्ही आमी कितले देवाल वोट कनेक्टेड आसा पळय तें इम्पॉर्टंट. आनी कसं विंगड नाक विशय आसा पळय ते ऑटोमॅटिकली हगूर हगूर डिस्कनेक्ट जातले ताजी भिवका म्हूण ना. आमी खंयचे वयर बल दिवं का देवाल वोट कनेक्ट जातात वे हा संघांत येतात वे देवाल बुक्स वाजिता आसत वे हरिनाम करता आसत वे ते स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट जाल्यार ते डिस्कनेक्ट जावचे आमी टेन्शन घेवका म्हणटा डिस्कनेक्शन ते ऑटोमॅटिकली जातलें म्हणून. भगवद्गीतेन देवान सांगचे आसा न्हू लास्टार सांगता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ते. केन्ना आमी बुद्धी आमी प्रीतिपूर्वक देवाल सेवेंत येता ती तेन्ना खंडितची आध्यात्मिक प्रगती करूं येता आनी आमी देवाले दय प्राप्त करूं येता. सो हें सेशन हांगा एंड करता. जस्ट टू समरायज आयचे आमी सेशनांतू फर्स्ट एक चॅप्टर डिस्कस केलेलें की द्वंद्व आनी उपाधी हाचे हातूंत दोखून कशी भायर पडूं येता. मागीर आमी सेकंड डिस्कस केलेलें की योगीक प्रोसेसांत आमगे कंप्लीट करूं जाय न्ही मुखारसून कसन जातलें आमी पळयलें की हातूंत कांय उणेंपण जायना कसन आमकां क्रेडीट मेळटा तें आमी मुखारसून ते सनातन जावन ते आमगेलो एकटू आसता म्हूण पळयलें. तिनीच विशय आमी पळयलेलें की योगा म्हळ्यार
आम्ही देवा लोटू तें रिलेशनशीप इस्टॅब्लिश करचें तें पुरा कशी होड विशय आनी बली महाराजाल काणी तांकां पळयलें कशी आमी कसले देवाल खातीर थोडे करता ती देव मिलियन्स ऑफ टाइम आमकां रेसिप्रोकेट करून आमकां मन आकसन आसता जे कितें चेडो आमगेले खातीर देव करून दिता म्हणून आनी लास्ट आमी पळयलें की देवाल विशय ते निरंतर जावन उडगास दवरचे योगी नाम अपि सर्वेशाम कोण देवाल सेवा निरंतर ते भावार करता म्हणून आनी आमी थोडे एक पॉइंट्स पळयले कसले शास्त्राचें म्हत्व कसन आहे म्हणून तेंचे कसन ते पॉइंट्स आमी उडगास दवरता आनी एक कंक्लुडिंग थॉटान सांगिल्लें की स्पिरिच्युअल एडवांसमेंट इज व्हेरी मच पॉसिबल आमी खाली देवा लोट कनेक्ट जावच तशें पळोवका डिस्कनेक्शन जावच कांय मना वरका म्हणून उलयलें आमी दोग जाणांक कसले चुकी करून नासल्यार आमकां क्षमापण करता यू कॅन तुम्ही तुमगेले कसले अभिप्राय कसले असल्यार तुम्ही शेअर करूं येता कसले कॉमेंट्स असले धन्यवाद पुरा जन हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा भारी लायक जान सांगितलं सर ग्रेस पेपर सुद्धा महाप्रभू और ग्रेस राधिका भाऊ माताजी तुम्ही कोणा काही कसले प्रश्न असू निमगं हरे कृष्णा हाँ पद्मा हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी हे एक ಸ್ವಲ್ಪ वियर्ड डाउट मक्कळे ते क्लियर करा आता भगवद्गीतेतू आणि भगवान पुराय म्हळ्यार ज्ञान योग भक्ती योग आणि विंगड मार्ग पुराय सांगलींची सुलभ असेल भक्ती योग म्हणून त्यांनी सांगलींची तेदन अर्जुनाक खाली भक्ती योग त्यांनी कसले प्रदान करनी हे पूरे त्यांनी एक्सप्लेन केलींची नव्हे कसं लेख प्रभुजी ते तुम्ही आपास रिफ्रेश करतात की क्वेश्चन माताजी भक्ती योग कसला प्रदान करणी नाही डायरेक्ट त्यांनी भक्ती मार्गाची त्यांनी डायरेक्ट कोर वेचले ओके ओके वय ते म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्माचे ते प्रथा आसा की आमी खंयचे एक विशयार ह्यांची कोरका त्यांची कोरका म्हणून केन्नाय सांगनात इट इज नॉट दॅट आमी अशी लेखुका की ज्ञानयोग हाजे की ना होड कर्मयोग उणे अशी काही ना ऍक्च्युअली इट इज अ मॅटर ऑफ प्रेफरन्स देवान ही विंगड वाट दाखोवन दिवची आसत आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमकां बॉम्बे देखून बँगलोरा वचका जाल्यार 4 रूट अशे पुरो एक अशी वचेत एक तशी वचेत अशी नाही की खंयचे एक रूट इज बेटर दॅन द अदर रूट अशी नाही की ज्ञान योगा इज बेटर इट इज अ मॅटर ऑफ प्रेफरन्स आयची कालांतू कलियुगांतू आमगे सिच्युएशन अशी आसा की ह्या भारी कश्ट जात फॉलो करचे आतां आमकां मस्त काळ प्रार्थना करून ज्ञानार बसचे जाल्यार भारी कश्ट जावचे पुरो जाल्यार देर मे बी इवन टुडे देर मे बी सम रेअर पर्सन कोण त्या वाट प्रिफर करता सो देव हे पुरा दाखोवन दिता की ह्या हे करूं येता त्या हे करूं येता म्हणून सो सनातन धर्म पळयल्यार पळयता डिफायन करचें जायना आमकां एक पण सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आशिल्लें काय इंडियांतू की हिंदुइजम म्हळ्यार कसं नाही म्हणून फॉलो करचें ताण स्टडी केलें काय त्या जजान की कसं म्हणून कशी सांगचें म्हणून मागीर ताण फायनली जजमेंटा वांगडा सांगलें काय हिंदुइजम इज वन विच इज नॉट मुस्लिम नॉट पारसी नॉट क्रिश्चियनिटी म्हळ्यार ताका कसं म्हणून डिफायन करूं जायना म्हळ्यार त्या प्रकारे सनातन धर्म पळय पुरा नमुने मत एक्सेप्ट करता आनी देवाने एंडा सांगचे आस पळय तथा इच्छेसी करूं म्हळ्यार तूं कसन जावका तें करी हांव सांगचें आशिल्लें सांगलें म्हणून आनी देव प्रॉम्प्ट करता की ह्या युगा खातीर हें सुलभ म्हणून देवान दोन्ही सांगचें आसा अशी करूं येता तशी करूं येता जाल्यार हें चिके सुलभ म्हणून सो अर्जुन तें त्या टायमार सांगता आनी मुखार सुनू चैतन्य महाप्रभून 500 वर्ष पुरते जन्म घेवन ते कृष्णान सांगचे अशा पुरो की सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून मात ते कशी शरण घेवचें ते चैतन्य महाप्रभून 500 वर्ष येवन ते आमकां दाखोवन दिलें देवान त्यांची कृष्णान आपास येवन आनी त्यांची प्रचार मागीर ते परंपरागत जावन प्रभुपाद स्वाम्यान त्यांची प्रोसेस पुरा जनाक कळना सो इट इज नॉट दॅट इट इज वन एंड ऑल कृष्णान ते पुरा ओपिनियन दिलेलें आसा की एंड नथिंग इज की ह्या इज बेटर दॅन दॅट but it is a matter of preference it is not a matter of hierarchy की ह्या चड आणि ह्या उणे ज्ञान योग चड कर्मयोगा चड तशी नाही इट इज अ मॅटर ऑफ प्रेफरन्स म्हणजे कोणाल कशी वृत्ती असता कोणी इंटेलेक्चुअली माइंडेड असल्यार ता ज्ञाना वयरची चड वचचे पुरो समवन हू इज मोर एंटरप्राइजिंग और मोर ताका कसं काम करचे गंमत येता ही मे बी मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स कर्मयोगा करेक्ट त्या माणसांचे असं ह्या पुरा कल्मिनेट अल्टिमेटली भक्तींतू जाता म्हणून सो नॉट दॅट वन इज बेटर दॅन द अदर इट इज अ मॅटर ऑफ प्रेफरन्स जाल्यार पुरा कल्मिनेट जावचे भक्तींतूची म्हणून देव अर्जुना सांगता So whichever we follow, we reach the destiny.
Yes, correct. But it is a matter of choice and preference. Correct. Ato- Staircase ari vacheta, lift ari vacheta. Vai, vai, vai. Staircase ari vachko jale, he might take staircase and he may take longer. But someone may take a escalator, a lift ari, तो कुठले वचून पावचे. दोन्ही जण डेस्टिनेशन पावतलींच. हा तशी थँक्यू प्रभूजी मला अनेक डाऊट असेल त्या तुम्ही आज सांगताना क्लिअर केलींची. थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. एक क्वेश्चन असा विचारूया. Yes, Mataji. आम्ही ऐकताची, आम्ही डिवोशनल सर्व्हिसांत आसा, आम्ही चॅन्टिंग करताची आणि देवळा सेवा करताची मस्त नमुने एंगेज कोण घेवन आसाची, राईट. मात्र आणि एन बी नो की आमकां बायंडींग फोर्स खंयचो आमगेल्या अंगांत बी खंयचो फोर्स आशिल्लो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कृष्णा ओनली, दॅट वी ऑल नो, राईट. आतां आमी इतले सगळे करत उरनू मात्र आमगेल हातूंत हे भौतीक आसक्ती उरतले. फॉर एक्झाम्पल की आमी मॉनिटरीली म्हळ्यार आमकां कितले आमी अर्न करो, आमकां दिवची प्रश्न येता. व्हाय ड्युरींग दॅट टायम वी डाऊट, म्हळ्यार कित्याक आमचेर तितलो विश्वास उरना, की तेन्ना आमकां कृष्णाचेर तितलो विश्वास कित्याक उरना की तो तितलो रेसिप्रोकेशन दिता म्हूण केन्ना आमी आयकताची वाचत आसाची, पण दिवची वेळा मात हाजे कडनं टेम्पल बी दुरुपयोग बी करनावे जो अश खरें मेळटल की ना. वाय वी आर लायक लुकिंग आफ्टर अवर सेक्युरिटी की आम फ्युचरान प्रॉब्लेम बी जावच ना म्हणून. वाय डोंट वी थिंक इतलो वर्स आम कृष्णान राखील आसा, मुखारी बी तोची पळोवन घेता म्हणून आमी तशी कित्याक विचारिना. आनी समथींग इज बायंडींग. इज दॅट फोर्स ऑल्सो कृष्णा ऑर दॅट इज अवर सेल्फ म्हळ्यार विचारू. What is it stopping us from what actually we need to do? So खंयचे एक सिच्युएशन आमगे लायफांत आसता ऑन एन इंडिव्हिज्युअल लेवल. ऑफकोर्स ते कसले परिस्थिती आसता ते देव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्माण करता आमगेले प्रगती खातीर म्हणून. सो खंयचे एक सिच्युएशन येता, कसले एक थॉट्स येता, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिवची आमकां प्रोग्रेस करचेक. आनी देव परमात्मा जावन फ्रॉम इटर्निटी आमगे लोट आसा. ही इज जस्ट वेटिंग फ्रॉम लाईफ टाइम्स. खाली नज्जी करता असतं थोड्यांची भक्ता पेटोवनू, हे करूनू, इनडायरेक्टली सांगूनू, स्वामेल थ्रू. सो इट इज अ मॅटर ऑफ आमगेले त्या शरणागतीचे भावनाची म्हणून. आता देव पळय केन्ना आमी कसले दिसता ती तेन्ना देव हें पळयना की तुमी कितली दिसता ती म्हणून. कितली तुमगेल्या तुमी दवरून घेतला, दॅट इज द मॅटर. म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल someone may give 10 rupees but he has 100, so he has given 10%. Someone may give 100 but he must be having 1 crore, so he has given 1%. Correct. So आमगेल खंयचे capacity आसा for it's not just about money but it can be through various other सेवाज. खंयचे एक विचार आसा आमगेल कितले आमकां स्ट्रेच जावचा पळय तेन्ना देव रेसिप्रोकेट करता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो काही ना आमकां केन्नाय पुणी पळय ते एक रेसिप्रोकेशन ऑफ फिलींग येता आसतलें आनी आमी नेक्स्ट स्टेपार वता आसतलें. ते इमिजिएटली जातलें म्हणून ते सांगचें जायना. ताका देवान भगवद्गीतांत सांगचें आसा शणै शणै म्हणून. एब्रप्टली आमी केन्नाय कसले करूं गेल्यार ते आमकां जातलें की ना म्हणून आमकां डावट आसचे पुरो. बट देव सांगता ताजे विशय ना. स्टेप बाय स्टेप wherever you may be, you do take the next step. In fact, हे सगळे गृहस्थ इन्स्टिट्यूशन आमगेले आसा ते त्या प्रकारारीच आसता की आमी स्टेप बाय स्टेप फॅमिली टू मेळ एंगेजमेंट करून वी डू what can be done as the next step. आता आमकां पळयता ती आमी रात्री कालका वताना आमी कारार हेडलायट आसचे पुरो रोड मे बी 100 kilometers but we can see only the next 10 feet. Correct. So we might want to see ki anike mukar sun disuka, why can't we see more? Na, but whatever the next 10 feet or 10 meters we can see, we take the next step. So the importance is we keep moving ahead from wherever we may be. At you might say monetarily or any other way, it is important that we keep moving ahead. आमकां कशें एक फिलिंग्स आसच्या पुरो एक म्हणटा की आतां तुमी सांगिल्लें इट इज अ मॅटर ऑफ फिलिंग्स. करेक्ट. की म्हाका I feel, why do I don't have the faith? I don't have the feeling. त्यामुळे देवाल दयाची. How you feel about your feelings also is a grace of God. Correct? कसं की आता चॅन्टिंग करताना आमकां दिसचे पुरो म्हगेलें मन लागना मू देवा म्हाका ते फिलिंग्स येता मन. बट द फॅक्ट देव रेसिप्रोकेट करता की तुगेले अशी फिलिंग्स आस की तुगेले फिलिंग्स समना न्हय. दॅट फिलिंग ऑल्सो इज कमिंग देवाले दयेन.
सो द माताजी तुम्ही सांगेल त्या पॉइंटच पळय, एम आय डुईंग इनफ? देवान म्हाका कशें कितें दिलां, एम आय नॉट डुईंग इनफ? ते फिलिंग येवची पडल्यात, ते देवाल दयेनाची. And you can be sure that if that feeling is coming in your heart, you are making progress, because to have that feeling also is deval dayachi. So if you have that feeling and you do whatever possible as the next step, dev anike reciprocate kartalo amount. That would be that is what I would like to share. Is it okay, Mataji? Very nice, very nice. The analogy which you gave, ki the 100 kilometers ache. I mean, the headlight analogy is very much perfect. That's what we want to move and we do keep moving, but we are not self-analyzing. And there is again kind of guilt also. We could have done much better, but we are not able to do. And still again we feel we do not know how long we are going to survive and what best we could have done. The last moment I regret their feeling is quite disturbing. Right. The fact that you are having this feeling also, they will reciprocate for that, because he appreciates the feeling you have about your feeling. Yes, Prabhu. Yes. Thank you so much. Yeah. Mataji, I just want to share my personal experience on this regard. At Amgil Garkade, we have a good association. At Magan Mawala hai kitne abhipraya asta. Whenever there is a donation or whenever there is a devasthana kasane pune hakun padle, he directly sangta chi ki na magal dukuno ititla amount. For example, 2 lakhs mi dittalli mun. Might be tane 10 divchana, but whatever he promises, some kashi pune jaun ta ek त्या टाइमर त्यांनी म्हणचे असं की हा हे ह्या जलाल की तर 2 नाही 3 लाख दावस तशी देवानं चलेल मगल करना म्हणून. सो देवाला तितलो तांकां विश्वास आसा की हांव हे 2 लाख दिवच नाही 3 लाख दिवस तशें देवान चलयलें म्हणून. सो इट्स एवरी टाइम नाव स्टेईंग विथ देम इन सो मेनी इयर्स. तांणी कदें सांगता पळय हांव हे करता म्हणून, ताजे कितें चड देव चलयसीत तांगेर हाता दुखून करून दिवचे म्हणून. सो तांकां तांगेर एजा लेकर एक्सपिरियन्स लेकर तांकां कितलो देवार वेर नंबीक आसा की ना देव चलयतलो. हांव हे प्रॉमिस केलेलें आसना की देवाले मायट बी फॉर डोनेशन फॉर द अपकमिंग ते देवस्थान आसच्या पुरो या स्कॉलरशिप दिवचे खातीर सेवा आसच्या पुरो, देवाला अलंकारा खातीर आसच्या पुरो, बट हांव दिलेलें आसा देव मना आसता. सो देव ते चलयतलो गो करयतलोची म्हणून. आनी इट हॅपन्स ताजे कितें चड देव हे करता म्हणून. सो आमी तांगेर संघा आशिल्ली मी एक पाटी आमकां तशी एक धैर्य येता. हा हे तांगी लायफा जाल्यार म्हळ्यार आमगे लायफा वरी देव आमकां बदच खंडीत प्रोत्साहन दिवन अशी करयतलो म्हणून. हरे कृष्ण. Thanks, Mataji. Miguel Bum and तुम्ही सांगितल्या वरीची he is like डोळे बंद करून डोनेट करता म्हणता पळय तशी करता. म्हाका एक पण थोडे पण म्हाका डाऊट येता की अशी करची आमी समवे अशी केल्यार म्हळ्यार एक विचार येता. आनी आय सीन की देवाल रेसिप्रोकेशन केन्ना बरें आसा. अजून पर्यंत टचवूड केन्ना अशी कमी म्हणून जाल्लें ना. But what force is stopping me? Why can't I be like my husband? My तितले ते एक feeling disturb करता म्हाका केन्ना केन्ना. But you said की association आणि निमित्तान मस्त फरक पडता म्हणून. Thanks Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. मुरलीधर चरण प्रभू, आता तुका कळ्ळें योगाक म्हळ्यार कसले म्हणून तुमका? भाई सखी चरण वेल शिक. हांव सुरवेर योगा म्हणटना एक्सरसाइज मात्र म्हणलें केलें. माताजी आनी विप्रसोदमा प्रभून सांगतना कळलें पुस्तक वाचका आशिल्लें. छे वाच जनतेले येद्रा बैसून कसले जेवणान कसले कोणस का की काय गोत ना का ज्या कोणी येवन येद्रा बसला म्हणून. योगा म्हळ्यार भक्ती योगाके सकड एक्सरसाइजा पशी वयली कोरकाके वही आता पण येते कळला कडेरच्या चॅप्टरात माताजीन सांगितलं पळय बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा. कितली छान कोण सांगला पण कृष्णाना 7 अध्यायान तो 19 श्लोकात आता कडेर कळलेला कितली की जन्म आणि मरण जगताची एकलो देवा फुल्ली सरेंडर जातके त्यासले एक आत्मा भारी दुर्लभ म्हणता असाची.
तेंचे आमकां कितली चान्स मेळ्ळा जाल्यार ह्या बामण बायलां तुका आयकुचेक ते कशी पुणी करून आमकां फॅमिली वायज पुरा कडेन आमकां इम्प्लिमेंट करूं पळोवका सगळो फॅमिलीन गेल्यार मात्र ताजे प्रयत्न आसतात माताजीन सांगले पळय मावान सांगिल आसा मायन सांगिल आसा आनी कितली इम्पॉर्टंट आसा एक फॅमिलीन पुरा डिवोशनल सर्विसान तूं ಒಟ್ಟು ಜಾವನ येवचेक वादले मात्र पावन एकाकले वादची वस्तू मस्त वादताची प्रभुजीन फर्स्ट सांगिल पळय वाजू पुरोची थियरटिकल नॉलेज मस्त आसूं पुरो जाल्यार सिगरेट तांचगी त्या कोर न्हू थियरटिकल नॉलेज आसा म्हण सांगून कसं प्रयोजन त्या प्रॅक्टिकल जेवण करता म्हणल्यार आत्ता मना गेलेले आता हांव खंडीत बसून ते परफेक्शन ऑफ योगा कंप्लीट वाचता हांव थंय मात्र वाजिले खंडीत वाचता हांव आता आता नेक्स्ट वार्धकुनो राधाकृष्ण रसनवर प्रभू आणि रसमयी माधवी माताजी राजविद्या सांगता ते त्यांना जेव्हा तुम्ही सोशल स्टडीचा बुक घेऊन येऊ नकाचे कंचे चॅप्टर हास्य राजा विद्या म्हणून त्यावेळी बुक वाजू नाही याची वाजी नक्की लिहू नकाची हांव हे मिस्टेक करना हे पण केल्लें चायल्या हांव आतां डायरेक्ट रसमयी माधवी माताजीला जेव्हा राधाकृष्ण प्रभूला नेमके त्या बुक म्हाका शेअर करी हांव एटलीस्ट वाजून येत बसता नाल्यार शिक जाताली फुडली पंतावरी म्हणून विप्रसुदा प्रभून जल्मी कसले सांगे न्ही राधाकृष्ण प्रभू तशी सोडयच ना म्हाका वाजन केली कसले येवन बसला रे म्हणून नेमके येतलो भाई खंडित बुक वाजू नाही याची त्याचे लिंक आम्ही तुमकां ग्रुपाक घालताची तुम्ही वाजा प्रभू येस आता कंक्लूडिंग पॉइंट भगवद्गीता 2 अध्याय 66 श्लोकांतू कृष्ण सांगता की नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेत शांतिर अशांतस्त कुठः सुखम अंतु कृष्ण सांगतास मिगेलोट संबंध दवरनु गेन जलारी संपर्क दवन गेन जलारी तुमकां दोन वस्तू मेळना एक कसं म्हळ्यार स्टडी माइंड मेळना अनेक कसं म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल इंटेलिजन्स मेळना या दोन्ही ना म्हण जाल्यारी मन अशांत आसन आणि मन अशांती ना म्हण जाल्यारी कशी संतोषान आसचें साध्य कशी प्रसन्न जावन आसचें साध्य म्हण श्रील प्रभुपाद स्वाम्यान आदी भावार्थांत दिला कशें म्हळ्यार संतोष जावन जीवनांत सुख म्हण जाल्यार प्रसन्न जावन सुख म्हण जाल्यार सगळ्यांक एक अंतिम लक्ष्य म्हळ्यार जावका आता सगळ्यांक एक एक लक्ष असू पुरा आता म्हाका एक लक्ष असू पुर की म्हाका ह्या अचीव करका त्या अचीव करका ह्या करका त्या करका तशी विंगड जनाक विंगड लक्ष असू पुरा गोल्स असू पुरा जाल्यार सगळ्यांक एकच अंतिम लक्ष आशिल्लें त्या कसं म्हळ्यार कृष्ण भावनामृत कृष्णाल प्रेम कृष्णाल सेवे करचेची अंतिम लक्ष म्हणून श्रील प्रभुपाद स्वाम्यान आज भावार्थान सांगला तशें जावन आमकां एक अवकाश मेळटा सर प्रभुपाद स्वाम्याल बुक्स वाचून अर्थ करून घेवन भक्तीन तूं मुखार वचीत आसल्यार एक अवकाश आमी सोडून घेवच्या नज हाजी लाभ उठाका आनी ह्या संपूर्ण जावन 100% हाज्या लाभ घेवका म्हूण सांगून विनंती करताची आयचे ह्या सेशनाक हांगा नरसिंह प्रणाम सांगून विराम दिताची ताजे पयलीं फुडें केलो अनाउन्समेंट्स आशिल्ल्या फाई 7 गंटे म्हणटाना दशावतार स्तोत्र रेसिटेशन असतं चेडवाला आणि ताजे नंतर जननी माताजीला दशावतार सिरीज आणतो वराह अवताराच्या कथा असता प्रवचन असता आणि ताजे नंतर एक नवरात्री उत्सव चेडवाना तांगे सान प्रयत्न करून आयोजित केलेला आसा तर तुम्ही सगळ्यांनी येवन भाग घेवका म्हणून विनंती करता आसाची हरे कृष्ण पर आयतारा एक्सप्रेस विप्रसुदा महाप्रभू तांगेले मध्वाचार्य विषय कंटिन्यू जाता आसा GSB भक्त वृंदांतू ताका आयकुचेक मिस कोर नाकाजी सेशन प्रभुजी मध्वाचार्य सीरीज आहेत ना प्रभुजी वही प्रभुजी वही तीन सेशंस आसा फर्स्ट वन वॉज कंप्लीट ह्या संडे का सेकंड प्रभुजी एक निवेदन आशिल्लें कोणाक मध्व द्वादश स्तोत्र येत पळय तांणी मुखार नाव दिवेत म्हणून एकादशी जाल्यार आमी द्वादश स्तोत्र सांगताचे 12 श्लोकास ते पक्ने ह्या ग्रुपाक कोणाक येत म्हूण आसल्यार नाव दिवेत म्हणून मध्वाचार्य पास्ट टाइम सांगशी फुडें अशें लेखला की तांगेल ते श्लोक पठण जावं म्हणून बिफोर एंड आफ्टर
कोणाकडे येतं त्याने नाव दिवेत कृपा करून. ना म्हणजे त्यांनी व्हिडिओ पेटवून ऑडिओ पेटवून दिताची तुमका शिकवून नाव दिवे आता हरे कृष्ण. तर ते मिस करू नका जसले कवस राहील आमकेल्या परंपरा अंतू येवच्या मध्वाचार्य त्यांची तांगेल्या त्या स्तोत्र शिकूक एक अवसर मिळतं असं त्यांची त्याची उपयोग आत्ता करून घ्यायची आणि त्याच्या मध्वाचार्य ग्लोरिफाय करतात जेव्हा अशी कंटिन्यूस जेव्हा नमगे सेशन्स जाता असं नवरात्री वळारी एक दिवस नंतर एक संडे असं मंडे असं 16th ताई कंटिन्यूस जेवण होतं असं तदनंतर 21st तकून कार्तिक महिन्यात असं कार्तिक महिन्याक कंटिन्यूस कार्तिक महिन्या वळारी प्रोग्राम असं की दामोदर अष्टकम मागिरी गोवर्धन पूजा अशी व्हडली लिस्ट कंटिन्यूस असं त्यांची मिस करू नकाची म्हणून अभ्यर्थन करता असं. हरे कृष्ण. राजेश्वरी माताजीन ऑडिओ निमगिलेलं असं द्वादश स्तोत्राच्या राधिका बाव माताजी तांकां ते पेटोवन पेटवून दिले. दिले जो अंगा चाटम गालारी जाता. आता नरसिंह आरती म्हणून व्हायचे सेशन कंप्लीट करू. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं. श्रीनरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मभृङ्गा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः श्रीलकङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहा नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरेण कामद्भुतशृङ्गम् ललिताहिरण्यकशिपूतनुबृन्दम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि. जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद. भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय. नवरात्रि महोत्सव की जय. डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. हे सांगून स्फुटांके धन्यवाद संत सोपास श्रेष्ठ प्रसिद्धामा प्रभू राधिका बाव माताजी तुमका भारी भारी धन्यवाद. इतमलगी इतली लायक जावन 2 सेशन अंतू श्रीला प्रभुपादाला 8 अध्याय तुम्ही सांगून दिलेलं असं आमकां पुरा जनांक मनावाची तकीत आणि त्या आमकां उपास मेडिटेट करून त्या पुस्तक अनेक मंद वताना तेमगेल मन अंतू गट्टी रबताले सगळ्यालेगी त्या पुस्तक आणि एक पंत वाचका राजविद्या वाच फुडें ते एक पंत वाची ती कंप्लीट करयाची. इट्स व्हेरी सिंपल. 8 अध्याय कुठले कंप्लीट जाता त्यानंतर इमिडिएटली राजविद्या बुक वाचून येयाची. त्याने तुमकां त्या नेक्स्ट सेशन आमचे अटेंड करताना बेनिफिट असता. राजविद्याच्या लिंक आजीची हांव जाल्यार पेटयता ग्रुपांतू
तेन्ना तुमकां वाजूक टायम मेळ्ळो पुरो म्हूण सांगून आयच्या सेशना हांगा विराम दिता आसा तुमगेल पुरा परमिशनारी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आजच्या सेशन काढायला हिज ग्रेस प्रसुदामा प्रभु जी की जय। हर ग्रेस राधिका भाव माता जी की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय।